हिंदुत्व हिंदुत्व करतल्यांक आनी एरोगंट जापो दिवपी सीएमाक शिटकायतात. आमचे भयणीची सिद्धी नायकाची केस कशीच पचोवपाक दिवचे नात. हिंदुत्वाची इतली चाड आसा, इतली काळजी आसा जाल्यार हिंदू चली आशिल्ले सिद्धीक न्याय दियात. रामा काणकोणकारान सरकाराक उक्तें आव्हान दिलां. नासनोळा म्हापशेचे सिद्धी नायक हे चलयेची कूड दर्यावेळेर सांपडिल्ली. तिचें मरण दुबावीत आशिल्ल्याचें घरच्यांनी सांगलें आनी आप वावुरपी संघटना आनी एक्टिविस्टांनी बी. 2 वर्सां जावन गेली तरी क्रायम ब्रांचीकय गुन्यांवकार सापडनात. अजून योग्य दिकेन तपास जायना अशें एक्टिविस्टांचें मत. एक्टिविस्टांनी सीबीआय बरोबर सीएमाकय उजरावन काडलो. ऐकात. बेसिकली आमी मुद्दम फायंड आउट करपाक लागून आयले की खऱ्यांनी ती केस क्लोज जाला काय ना काय. आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा की बाबा क्रायमान केसीच येना म्हणून. क्रायमान केस अरे क्रायमान केस आसा त्यो रिजॉल्व जायना. लोकांक एक्सपेक्टेशन आसा की क्रायम ब्रांच तरी जस्टीस दितलो म्हणून. पैसो जंय आसा थंयसरूच जस्टीस आहा. पैसो ना, गरीब आसा जाल्यार ताका जस्टीस मेळपा ना. हांव सदांच सांगता प्रायमरी फेज जो इन्व्हेस्टिगेशन आसता तो इम्पॉर्टंट आसता. म्हणल्यार इन्सिडेंट जाल्या उपरांत हे 2 दिसांनी ते सीसीटीव्ही इन्क्वायरी हे इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक त्याच टायमाचेर एविडन्स मेळटा न्हू रे. मागीर 2 वर्सांनी एविडन्स तुका मेळटले. 2 वर्सांनी मागीर तुमी केस ट्रान्सफरी करता हे करता तशें काय मेळपा ना. म्हणजे इनडायरेक्टली कितें आय एम आस्किंग गव्हर्मेंट की जेन्ना पुलीस स्टेशनांतल्यान क्रायम ब्रांचाक धाडटा, क्रायम ब्रांच इज म्हणल्यार ही क्रायम ब्रांच एक कॉम्प्रोमायज एजन्सी जाल्ली काय कितें. म्हणल्यार आपोवन कॉम्प्रोमायज करप म्हणल्यार एक सिंपल गजाल. तांकां विचारलें की बाबा जेन्ना केस क्रायमान पावता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं मेन कितें आसा त्याचे सगळे फोन घेवपाक जाय. आयज आमकां जशे भशेन कळयले भशेन तिची फॅमिली कडेन एक तो ते यूज करतालो जो फोन आसा पळय तो डिफरंट आसलो आनी दुसरो डिफरंट आसलो. आतां दुसरो कोण यूज करतालो तो फोन घेवपाचें काम कोणाचें. ती फॅमिली आसूं तो कोणूय आसूं पूण तो फोन घेवपाचें काम कोणाचें. क्रायम ब्रांचाचें न्हू. फॉर एक्झाम्पल टुमॉरो आय वील से दॅट इन्सिडेंट्स हॅपन्स इन माय फॅमिली. आमच्या फॅमिलीन तर जालें आनी समज म्हाजो भाव कोण तरी फोन दिना म्हणटा तर म्हजो आनी म्हजोच खंय तरी एक अपघात जालो, म्हाजो भाव दिना म्हणजे म्हाज्या भावाक सोडपाचें अशें कितें आसा. फॅमिलीक पळोवपाचें अशें आहा. नो, इट इज नॉट दॅट वे. आनी आय डू नॉट नो. आय मीन I was surprised to hear these answers from the crime branch saying that ते फोन दिना म्हणून आमी इन्व्हेस्टिगेशन उरला. म्हाका दिसता हें सगळें कॉम्प्रोमायज जाता आनी सरकारान मिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू लूक आउट ह्या गोष्टीचेर फोकस करा. ते आमचे एक हिंदू चेडू. हांव कित्याक लागून म्हणटा हिंदू चेडू. तुमी हिंदुत्वाच्या बद्दल उलयता न्हू. हे गोंयकार हिंदू चेडू हेका जस्टीस तर दिवपाक शकले ना तुमी. हेका जस्टीस दिवपाक आनी कसले उलयता तुमी. वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग हिंदू गर्ल्स. वॉट आर यू प्रोटेक्टिंग हिंदुत्व कितें म्हणून सांगता तुमी. जे आमचे हिंदू चेडू जे आसा पळय हेका जस्टीस मेळोवपाक परत येवन आमी फॉलोअप करतले. हांगासर परत येवन आमी तांकां विचारतले आनी ही केस क्लोज करपाक आमी दिवपाचें ना केन्ना. बरे भुरगे, बरे घरांतले, गरीब घरांतले. वायट दिसता म्हणल्यार खूब अफवा उडयली. लास्टाक इतलें म्हणलें की ताणें वचून सुसायड केलें आसतली म्हणून. ताजी मानसीक स्थिती बरी नाशिल्ली म्हणून. आनी म्हाका एकच सांगपाक जाय की जेन्ना कोणी जीव दिवपाक वता तेन्ना सेन्सिबल उलयता हांव. कोणी जीव दिवपाक वता तेन्ना आपले कपडे काडून, आपले कुर्ता पॅन्ट काडून, इनर वेर्स काडून नागडे कोण जीव दिवपाक वता. वी रायट फ्रॉम द डे हॅव सस्पेक्टेड दीस टू बी अ मॅटर ऑफ मर्डर अलॉंग विथ रेप. खंय तरी ताका मॉलेस्ट केला, रेप केला आनी मर्डर करून ताका उदकान उडयला. कित्याक ऑल नो दर्याचें उदक खारसाण आसता, सॅलिनिटी. आनी खारसाणेन सगळें तुजें प्रूफ एविडन्स सगळें धुवन वता. म्हणून वी फ्रॉम दॅट डे टील डेट जावं तो शंकर, जावं तो रामा, जावं तो मारियान बाबो, आमी सगळे आयज म्हणलें की वाय नॉट वील गो टू क्रायम ब्रांच अँड वील फायंड आउट वॉट इज द मॅटर. आज जेन्ना आमी आयली तेन्ना रावत बाबान सांगलें मॅटर वॉज विथ मी. प्रतिमा शंकराक आनी रामाक सांगलें मॅटर आपल्या कडेन आशिल्लें. I was looking after that matter. Investigation आपल्याकडे आयिल्ले त्या फ्रॉम द पुलीस कन्सर्न पुलीस स्टेशन मॅटर शूड बी सेंड टू क्रायम ब्रांच म्हणून ते हांगा आयिल्ले. पण आतां आपूण प्रमोट जाला तेन्ना साकून ऑक्टोबरा साकून ती केस सूरज हालनकर पळयता म्हणून. वी मेट सूरज हालनकर आनी आमी ताका विचारपाक गेलीं. आमकां रिजन्स दिल्यात. एक्चुअली ही वॉज इन हरी. ही वॉज नॉट रेडी टू मीट अस टुडे. ही टोल्ड अस डायरेक्टली मीट अस टुमॉरो. कित्याक बानास्तारीची विटनस येवपाक सांगलें. ताका आमी सांगलें बानास्तारीचे विटनसाचे तूं इन्व्हेस्टिगेशन कर पूण आमी देखून खंयच्या पार्ट्स ऑफ गोवांतल्यान आमी बेकार ना. आमी टायम काडून जाल्यार तूं लेट आसा म्हणून हांवें सांगलें. 4:30 जाल्या. 4 o'clock यू शूड हॅव बीन हियर. वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर. देन यू गिव अस 5 minutes. लास्ट सांगता
ताणें आमकां एक्सक्युजीस दिल्ली आसा कितें तें खरें वारो म्हाका खबर ना ते बाब हो सांगतलो रामा आनी शंकर सांगतलो पूण तेणी कितें सांगलें फॅमिली कडल्यान फोन आशिल्लो खंय तो ओपो फोन कितें ते चली यूज करताली तो फोन खंय तेणी भयणी कडेन मागले आनी भयणीन दिवना यू कॅनॉट पूट द बक ऑन द फॅमिली यू कॅनॉट पूट द ब्लेम ऑन द फॅमिली यू आर नॉट जस्ट सादे सिदा तुमी पुलीस स्टेशन न्ही क्रायम ब्रांच हॅज गॉट ऑल द ऑथॉरिटी टू गो अँड अटॅच द फोन कॉन्फेस्टिगेट करपाक हांकां फूल रायट आसा तुम्ही कोणाक काणी सांगतात गो अँड टेक द फोन दुसऱ्या सांगता ताजी मेडिकल हिस्ट्री आमी रिपोर्ट मागता फॅमिली दिना अरे हॉस्पिटलान गेले की हॉस्पिटल सांगता की आमचे कडेन रिकॉर्ड ना खंयच्या हॉस्पिटलान रिकॉर्ड मेळपाना 10 वर्साचो रिकॉर्ड मेळटा सो आय एम फायंडींग इट व्हेरी फिशी आय ओनली टोल्ड पी आय काय स्टेट सांगला ते सांगतले दे विटनस टू मी डेट आय सस्पेक्टींग म्हाका खबर पयलीं साकून येता आसा ते भाशेन हितूंत कोण तरी पॉलिटिकल मनशाचो चलो आशिल्लो म्हणून इंटरफियर हू इज इनवॉल्ड इन दीस मॅटर गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.